बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सध्या दुबयंत चॅम्पियन्स ट्रॉफी खातीर इंडिया पाकिस्तान मॅच चालू आसा। हे विशीं अपडेट जाणा जावन घेवया सुशांत गावस हाचे कडल्यान। इंडिया पाकिस्तान हाय वोल्टेज ड्रामा जो आयज चॅम्पियन्स ट्रॉफीन तुमकां पळोवपाक मेळटा। आतां मेरेन पाकिस्तान बॅटिंग करता आनी पाकिस्तानाच्यो 2 विकेटी पडिल्ल्यो आसा। बाबर आझम आनी एकलो तेंचो ओपनर, ह्यो ओपनर जोडी तेंची गेल्ली आसात आनी सद्याक तांचे सुमार 98 रन आनी 2 विकेटी अशी परिस्थिती आसा। सो ही मॅच खंय टर्न घेता ती पळोवया। आतां आमी पयली बातमी पळोवया ती म्हटल्यार नेवराचे ग्रामसभेत थंयचे खाजन आनी जो रेल्वे स्टेशन येवपा आहा त्या विशया वयल्यान बरोच बोवाळ जालो। रेल्वे स्टेशनाक लोकांनी खर विरोध केलो। 6.1 किलोमिटराचेर म्हटल्यार लागींचोच एक रेल्वे स्टेशन आसा आनी हे दुसरे रेल्वे स्टेशन कित्याक असो प्रस्न उपराशीत लोकांनी ह्या रेल्वे स्टेशनार एक ठराव घेतिल्लो आसा। पंचायत मंडळानय तेंच्या ठरावाक तेंको दिल्लो आसा। दुसरी अपडेट येता ती कोरगांवच्यान। कोरगांव ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी मेगा प्रकल्पांक खर विरोध केलो। आनी एक तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी न्याय वेवस्थेचे बाबतीत आसा। न्यायदानाचे बाबतीत केंद्रान ज्यो केशी पेंडींग आसल्यो त्यो फास्ट ट्रॅक करपा खातीर फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट आनी पॉस्को कोर्ट स्थापन केल्ले। 2019 देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी हे कोर्ट स्थापन जाले आनी गोंयांतय 2019 फास्ट ट्रॅक स्पेशल आनी पॉस्को कोर्टाची स्थापणूक जाल्ली। पूण देशभरांतल्यो केशी जर पळयल्यो आनी गोंयच्यो केशी ज्यो आतां मेरेन हाताळिल्ल्यो आहा त्यो पळयल्यो जाल्यार गोंय फास्ट ट्रॅक न्यायदानाच्या बाबतीत खंय तरी फाटीं उरला अशें म्हणूं येता। हे विशीं जो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। आयज गोंयान कितले कडेन विधानसभा ग्रामसभा जाल्यो आनी त्या ग्रामसभेनी कितें घडलें सुशांतान सांगिल्लेंच आसा। आनी जी आतां इंडिया पाकिस्तान मॅच आसा ते विशीं मिनटाची अपडेट आमी आमच्या स्क्रोलाचेर आनी अपडेट न्यूजार दिता। ते तुमी पळोवपा खातीर आमची गोमंतक टीव्ही पळोवची। आनी आतां फुडें या गौरीशा कडेन ताचे कडेन कितें बातमी आहा पळोवया। पारोडेची ग्रामसभा आयज मुळे जो हॉट मिक्सिंग प्रकल्प येता तेज्या वयल्यान तापली। हाच्या पयलीं मुळे जो हॉट मिक्सिंग प्रकल्प आसा ताका थळाव्यांनी खूब विरोध केल्लो। मुळे हांगासर जो हॉट मिक्सिंग प्रकल्प आसा ताका लागून कशें येरादारी खातीर थंय धुल्ल प्रदूशण जाता। त्याच बरोबर जे हॅवी लोडेड ट्रक जे आतां थंयसर येरादारी करपाक लागला ताका लागून थळाव्या थंयच्या भुरग्यांक सुद्दां थंयच्यान भोंवपाक खूब तांकां तेंच्या मनांत भंय निर्माण जालेलो आसा। होच मुद्दो तेंच्यांनी आयज ग्रामसभेत मांडलो। त्याच बरोबर कुंकळे मतदारसंघाचो आदलो माजी आमदार क्लाफासियो दायस हाणें सुद्दां एक असो मुद्दो मांडलो की जी कामां आसा त्या विकास प्रकल्पांक खूब कळाव जाता अशें तेणें म्हटलें। आनी तेज्या उपरांत मागीर पारोडा ग्रामपंचायतीन ते मल्टीपर्पज हॉल जे आसा ते मातये भरवण करपाचो एक आदेश जारी केलेलो आसा। मागीर आनी एक आतां सद्या तेंच्यांनी प्रश्न उपस्थित केला तो म्हटल्यार पारोडा पंचायत घर जे आसा ताचो जागो तांकां तो खूब कमी पडपाक लागला। ताका लागून एक पंचायत घर बांदचें म्हणून तेंच्यांनी प्रस्ताव मांडला माजी आमदार क्लाफासियो दायस हाणें। तर आदली जी शाळा आसा ती प्राथमीक शाळा ह्याच शाळेंत थंय ग्रामसभा भरता किंवा वेंचणूक सुद्दां आसल्यार ह्याच प्राथमीक शाळेचो उपयोग थंय जाता। पूण जेन्ना आपूण आमदार आशिल्लो तेन्ना आपणे ह्या जाग्याचो वापर जो आसा किंवा हो जागो जो आसा तो पंचायत घर बांदपा खातीर पंचायत इमारत बांदपा खातीर आपणे थंय मंजुरी हाडिल्ली ना हरकत दाखलो सुद्दां आपण घेतलेलो। पूण आतांच्या आमदारान मातसो यत्न करून ही जी जागा आसा ती थळाव्या पंचायती खातीर घेवची आनी थंय इमारत पंचायत घर बांदचें अशी तांणी मागणी केलेली आसा।
आमी सद्या अणभवता ती म्हणल्यार गरमी खूब वाडत आसा आनी फुडले 2 दीस हवामान म्हणजे तापमान 35 ते 36 सेल्सियस मेरेन आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायिल्लो आसा आनी काल मोल्या हांगा कांय पावसाच्यो सरी पडिल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. हे विशीं सविस्तर साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचें. फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. आयची एक स्पेशल बातमी म्हणल्यार आल्तीन आनी जे ताळगांव बसी रुटा वयल्यान ज्यो बसी वयतात ते कॅशलेस आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. बसीन कंडक्टर नाशिल्ल्यान तांकां तिकीटे घेवपाक मेळना किंवा ते जे स्मार्ट ट्रान्झीट कार्ड आसा किंवा गुगल पे आसल्यारूच ह्या बसीन प्रवास करपाक वयतात ताका लागून प्रवाशी बेजारल्यात. तशेंच कंडक्टर म्हणटात की जे कॅशलेस केल्ल्यान जे कंडक्टराचें काम आसा ते ड्रायव्हराकूच करचें पडटा आनी ताका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता तेन्ना सरकारान हातून कदंबा महामंडळान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. आनी दुसरी जी बातमी म्हणल्यार आयज कारापूर सर्वणची ग्रामसभा जाल्या आनी बोगस कागाळी करप्या आड कडक कारवाय करपाचो निर्णय कारापूर सर्वण पंचायतीन घेतलो. पंचायत वाठारांतल्या प्रकल्पा आड दिल्ल्या निवेदना वयल्यो सयो बोगस आशिल्ल्याचे ह्या ग्रामसभेत उक्ताडार आयले तेन्ना ही ग्रामसभा तापली. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आनी एक अपडेट म्हणल्यार तुमी जर तुमच्या बायकाक मॉडिफायड सायलन्सर बीन लायिल्ले आसा जाल्यार ते काडचे, कारण पर्वरी पुलिसांनी एक ड्रायव्ह हातान घातला. तातूंत तांच्यांनी आयज रेस मांगूस आनी नेरूल ह्या वाठारांत ड्रायव्ह घडयत 4 मोटरसायकलींचे जे चड आवाज करता तांचे मॉडिफायड सायलन्सर आशिल्ल्या गाडयांचे जप्त केल्ले आसा आनी फुडें ही कारवाय चालूच उरतली अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. फुडें ह्या समिता कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. आयज मोजेची ग्रामसभा पार्किंग प्रकल्पा वयल्यान तापली. तर पर्यटन खात्या अंतर्गत टेमवाडा वाठारांत येवपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध आसा. तर हो प्रकल्प उबारपाक पंचायतीन CRZ विभागा कडेन परवानो घेतला काय म्हणून ग्रामस्थांचो प्रस्न आसा. तर हो जर प्रकल्प आयलो जाल्यार रस्तो वतलो, तशेंच बिगर गोंयकार येवन थंय आपली शॉपां घालतले. तर ह्या प्रकल्पाक विरोध पंचायतीन लेगीत करचो अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा. तशेंच कोयराचो प्रश्न आनी रस्तो रुंदीकरणाचो विशयूय ह्या वेळार चर्चे केलो. तर ही बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तर आयज चडश्यो बातम्यो ग्रामसभेच्योच आसा आनी ह्यो ग्रामसभांनी कितें आयज घडलें हें सविस्तर जाणा जावपाक आमचे साताचें गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवचें. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगा चोपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकारा सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.